मडगांवच्या जिल्लो न्यायालयाची पोरू सामकी अवतिकाय जाल्ली. पुराय इमारत पावसान गळटाली, देखून हे न्यायालय बंद केल्लें. अंदू मात PWDन इमारतीच्या नवनिर्माणाचें काम परतून सुरू केलां. आतां इमारत सुदारल्या, पूण अजूनय कांय विभागांनी दुरुस्तेची गरज आसा. आदवोगाद प्रसाद नायकान ते विशीं खंत उक्तायल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आतां तुमकां आमी दाखयता हो जो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसा, हेची पयलींची इमारत कशी आसली आनी आतां कशी जाल्या ती आमी दाखयता तुमकां. गेल्ले पावसाक ही जी कोर्टाची बिल्डींग आसा डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची ती सगळी गळटाली आनी तेजेर प्लास्टीक घातले आनी हे प्लास्टीक पिड्ड्यार जाल्ले कारणान उदक सगळें भितर वचपाक लागलें. नळ्यांतल्यान नळी सुद्दां फुटलेले आनी हे जातरेक ह्या कोर्टाक भितर सगळे फायल्यो बी दिसपाक लागल्यो. ह्यो आमी हायलायट केल्यो आनी तेच नंतर हो कोर्ट जो आसा हो बंद केलो आनी सगळे एडवोकेटांनी रिप्रेझेंटेशन दिलें. हांगा कायदा मंत्री आसा तो सुद्दां येवन गेलो निलेश काब्रात आनी तांचे कितें डिस्कस जातरेक हो कोर्ट बंद केलो आनी आज ह्या बिल्डिंगेची पळयात रिनोवेशन करून PWD हे पडटा आनी PWD आज हेजें रेनोवेशन केले कडेन आसा. आज ही जो कोर्ट आसा हो आज बरी दिसता आनी बरी आसा. हो जो कोर्ट आसा हो सांग्यार, केप्यां, काणकोण ह्या सारके केले कडेन आसा. आतां आमी ह्याच एडवोकेटा कडच्यान आयकुया की तांकां कशें दिसता, पयलीं कसो आसलो आनी आतां कसो दिसता ह्या कोर्टा बद्दल ते तांचे कडेन आज आमी विचारून घेवया. बिल्डिंगेचे तुमकां आता सध्या तांचे वयले काम केल्ले आसा, सगळे सारखे आसा आनी फाटल्या दिसांनी पावस आयला पळय. आता जून म्हयन्यान तर पावस नाशिल्लो, जुलयान तेन्ना जेन्ना पावस सुरू जाल्या पळय तेन्ना सध्या तरी कांयच प्रॉब्लेम जावूं ना. एज फार एज तांगे कितें काम जाल्यार पळय वयल्यान तरी बरें दिसता काम. सो अजून तरी खंयच काय लिकेजीस असो इश्यूज असो कांयच येवंक ना आमकां. पोरणी आसता तेन्ना तुमी पयले आसतले फाटल्या दिसा आमी गेल्या वर्सा तेन्ना सगळे हांचे गव्हर्मेंटाचे दाखोवन दिले आमी की बाबा थंय सगळे कडेन लिकेजीस आशिल्ली. ते वयले रूफ आसा पळय रूफांतल्यान ते लिकेज जावपाक लागिल्ले. सो तांच्यानी ते सगळे चेंजीस केले आता. ओके आनी ताजे वयल्यान ते आतां वयले रुफींग ताणें नळे बिळे सगळे बरे भशेन बसोवन दिल्या. वयल्यान ताजे पोंच्यान आतां ताणें कितें केलां, नळ्याचे पोंच्यान ताणें तुगेले तारपोलीन शीट्स घातल्या आनी ताजे पोंच्यान POP घातल्या. ओके सो ताजे कारण ते आतां लिकेज मातशी थारला ताजी. आतां तांच्यान ते हे घातल्या नळे घातल्या, तारपोलीन शीट्स घातल्या आनी POP केला. ताजे वयल्यान कितें जालां, हीट जनरेट चड जाता थंय. जेन्ना मे म्हयन्यान जेन्ना आमी काम सुरू केलें, एप्रिलान जेन्ना शिफ्टिंग जालें, एप्रील, मे आनी जुनान म्हणटा पावस नाशिल्लो तेन्ना सामकेंच काम करपाक नाशिल्लो. अक्षरशः थंय सामकी एक स्वेटिंग जातालें. इतकें स्वेटिंग जाता कितें हीट जनरेट जाता थंय. सो नाव आतां थंय जाय कितें, इन ऑल कोर्ट रूम शुड बी फुल्ली AC equipped. आता केपें कोर्ट, सांग्या कोर्ट, काणकोणा दीस कोर्ट्स आर ऑल equipped with ACs. सो होय आमचो आसा मागणी आसा गव्हर्मेंटा कडेन की हाकाय ACs प्रोवायड करपाचे म्हणून. फाटल्या दिसान हायकोर्टान इश्यू आयिल्लो तो एंड द हायकोर्ट ऑल्सो द पेटिशन दे हॅव सेड दॅट दे वील लुक इनटू द मॅटर. ओके सो आमी रावता आतां गव्हर्मेंटा कडेन की ते सगळे कोर्ट रूम्स जे आसा पळय AC करतले. सो कोणाकच कसलेच प्रॉब्लेम जावपाक ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता कणगांवकर आनी संगीता ओली.